संसाराचे सुरवाते थावनूच मनीस बांदपा कलेंत हेळ्ळा. बांदप गट जायचे म्हणलो उद्देश हरियकल्यासो. बांदपा कलेंत कोण चड बुदवंतू आनी कोण हेड्डा म्हूण सांगूंक त्रास बगनात. देखूनच सुवार्थेंत गट बुनियादीचेर वा कडपाचेर बांदचो बुदवंत आनी रेवेर बांदचो हेड्डा म्हणा. पूण जेजून दिल्ली सर वा जेजूची ओपारी बरीत शिकोवन बांदपाविशीं न्हय, बगार क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडच्यांत आनी क्रिस्ताचो पाटलाव करच्यांत देवाची कुशी कर्ण आनी देवाचें उतर पाळण नीज अर्थान बुदवोन जावंक एक आपोवणें. जेजून आपले घर बांदप्यांचे ओपारींत एक गजाल दामून सांगली. देवाचें उतर आपुरबायाचें म्हूण सगळीं जाणां. देवाची कुशी करचें कितें तें जायत्यांक कळीत आसा. जायतीं देवाचें उतर आयकूंकय आयकतात. हें जेजूय जाणा. देवाच्या उतरा विशीं उलोवंक सलीस. तशेंच सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारूंकी आनी मागणें करूंकी सलीस. पूण ह्यो आयकोपाच्यो, दाखोवपाच्यो, उलो करपाच्यो गजाली सलीस गजाली हेड्डपणाक लागीं जातीत. पूण देवाचें उतर पाळपाच्यो आनी जेजूच्या उतरा प्रमाणें चलपाच्यो आनी जेजून सांगल्ले प्रमाणें करपाच्यो गजाली जेजू प्रमाणें नीज बुदवंतकायेच्यो. ह्योच त्यो गजाली फातरार घर बांदप्याक जेजून सरी केल्ल्यो. इजाया प्रवादी सर्वेस परस एक सासणीक खडप देखून ताचेर विश्वास दवरूंक उलो दिता. देखूनच देवाचेर विश्वास दवरलेलो बुदवंत मनीस. जेजूक तोंडाचो वा वंटा उतरांचो सैलाप नाका. ताका कार्याळ पाटलावदारां जाय. असली बुदवंतकाय आमचे थंय तो आशेता. देवाचें उतर वंटांनी आनी तोंडांनी मात्र न्हय, आमच्या हातापायांनी वा कार्यांनी प्रगट जावंक जाय. कित्याक सोम्या जेजूय तेंच करूंक आयिल्लो आनी तेंच तो करता.